फुल कितें जाय तें सगळें भरला सगळें तुका वरायटी कितें कितें जाय पळय सगळें गावता फ्रांसीस फुल बिजी शॉपिंग करपाक हें आनी कितें न्यूच येयला हें गावनो सो हांगा आसा गावलें म्हाजे ना दी बाय ताजे बाय हाय कर रे हांगा हाय कर हाय कर हाय गुड आफ्टरनून गाइज वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग सो गुड आफ्टरनून केलं 12 क्रॉस झाले जस्ट आता 12:10 झाले आणि आज भाभीक बेगीन आपल्याला ॲक्च्युली भाभी म्हणजे येता केन्ना 11:30 12-2 कशें येता बायचेर डिपेंड बाय कशें न्हिदता करता तशें सो आज आमी परत आतां वयतली आयुष हॉस्पिटलान सो त्या ती भाभीक मातशें बेगीन हांगला भाभी येयली येता दिसता सो तो बरें म्हटल्यार बाय खायना सारकें सकाळचें आतां पळय आई ताका एप्पल बरयता आनी हाफ एप्पल आपल्या कडेन दी कशें आयकना नाही होय पळय मगो तें आपल्या कडेन खायना आपल्याकडे ती हय बाबा तशें करना रे ताका हें करना आतां कॅश बीन बांदूना बेगीन येतले बाबा बाबा भुरगो न्हू सो ताका बेश्टे रायम्स लावन दिला सो रायम्स लावन दिले की न्हू ते मातशें खाता सो चलो राणीन पळय कितें केलां राणीका क्या चल जाय खाना आयज करता स्पेशल आयज आमगे चल्ला ताल्ले म्हणजे हांव केन्नाय चड घेता चुकोन सो ताल्ले का कड़े अच्छे होते ना सो राणीक कितें एकदां सांगलें न्हू अशें करपाचें एक्झॅक्टली बनाती है क्या ऐसे ऐसा उसको बोलना पड़ता है ऐसे ऐसा करो उसमें डालो एग्जैक्टली बनाती है बाद में मैं वीडियो में बोले कि कोई आपको बुलाना है खाना बनाने को सो आज ताल्ल्यांची कडी चल्ला आणि कॅबेजची भाजी कॅबेज का भाजी ना सो कॅबेजची भाजी बीन केला चपाती बीन त्याचे डेली रुटीन एक कसली ताका सांगला भाजी कर सांगता तशीच केलाय बावय एकदम गरम तशेंच कॅमेरा पे ये आया पुरा गरम उदक चड केलें मम्मी म्हटलें तूं फास्ट न्हावन यो एक मम्मी मागीर रेडी जावपाक टायम लागता सो तिका म्हटलें तूं बायक न्हावच्या पयलीं तूं न्हावन यो जेवलें की बेगीन रेडी जाव सो लास्ट टायम आमी न्हू हांगासून आमी अशी 11 साडे 11 कितें भायर सरलेली आनी थंय पावता पावता 12 जावन 12:20 पेपर दितात म्हटल्यार 12:20 म्हटल्यार तेंच्यांनी घेवना 12:15 तेंचे बंद जाता कावंटर अशें कित्याक लास्ट टायम जाल्लें सो आतां म्हटलें आतां सकाळची येनाका आनी आयज गाडी आहा न्हू फ्रांसी म्हटल्यार तूं वचपाचें आहा न्हू सो आज वचोन येवया म्हणून मम्मीक परत आपयलेलें एक्चुली परत रुटीन म्हणजे चॅक करपाक कशें दिसलां कितें तें खबर ना परत यो हांगलेले सो आज वयताना सोमतें आयकूय व्हरतलें की आईचो मातसो हांगा दुखता आजून दुखता मातशें तिका खूब दीस म्हणजे खूब पयलींसून मातशें हांगा शोल्डर दुखता खंय सो तो आयुर्वेदीक मातशें कितें तेल बीन दिल्यार मातशें बरें जातलें न्हू नॉर्मल तेंचे आमी डॉक्टरा कडेन दाखयता तिचे लायक प्रेशराचे आईचे मम्मीचे डायबिटीज हे ते सगळें चॅक करून तेंचे टॅबलेटी बीन नॉर्मल चलता तेजे रुटीनाचे आज म्हटल्यार मम्मीक वताना आई लास्ट टायम नासली न्हू मम्मी गेल्ल्यान तूं नासली तेन्ना घरा आसली आई नाजाल्यार तिका सोमतें दाखयलें तिका म्हणलें आज वयताना सोमतें तूं यो तुका हें करता आनी फ्रेंड्स म्हणलो दनपारां गेल्यार मातशें बरें जाता 2:30 कितें परत तेंचे स्टार्ट जाता सो आमी वयतली 2 बीन भायर सरता जेवण बीन की बायक येता न्हावन येता करता म्हणल्यार लेट जातलो जावं 2:30 3 सुद्दां केन्नाय पाव 2:30 स्टार्ट जाता तेंचे सो मागीर तेंकां दोगांकूय दाखयलें की बरें जातलें ताका हांवें 2 बरी पालकाची पानां बरी 2 घालतलें सो गाजरी बीन घातला सो पालक बीन कित्याक ताका सगळी भाजी संवय जावपाक खावपाक मागीर कितें परकी खावंक वचना न्हू आनी गाजराचो तोंडान घातलो कितें जालें मागीर तें खावपाक बीन वचना म्हणून तशें जाता आनी तुमकां सांगूच ना हांव सारकें खूश आहा हॅप्पी म्हणजे हॅप्पी कितें रिजन तुमी कमेंट करून सांगा चड हें आहा खोशी आहा म्हाका सो कित्याक तर तुमकां मागीर सांजचें सांगतलो कितें जालें ते पयलीं तुमी समज पयलीं पयला जाल्यार कमेंट करा कित्याक हांव खोश आसा तें खूब जाणांक कळलें आसतलें पयलींचो ब्लॉग पयला जाल्यार पण थँक गॉड तुमकां सांगूच नासलें सकाळच्यान म्हणल्यार हांव बिजी उरलेलें न्हू तें करपाक कितें तर आनी आतां बरें जालें सगळें सॉर्ट आउट चलो हें लायता बायक करता बायक न्हाणून हाडला आनी ताका आतां जेवण हें बरयलें की आतां मातशें तें न्हिदतालें पळय न्हिदेक येयलां सो कुकर लायता न्हिदयता मागीर ताका उठलेलें काय बरयता मागीर मम्मी तेचो जेवता तिका सांगलें जेव आनी तूं रेडी जा मागीर लेट जातलो म्हणून वचपाक सो आतां आमी रेडी जाली जेवण बीन भायर सरता आतां बॅग घेवन येता आई मम्मी बीन गाडयेन बसला फ्रांसीस घेवन गेलो जस्ट बायक सो लेट जाला आमकां मातसो पळोवया आतां कशें कितें सेकेंड हाफ वयता आतां आमी कितें जालें सो चलो भायर सरता आमी आतां हे पळय दोगां हांगाच बसल्या भितर गरमेन बसल्या ऑन करून आयसी पावले आमी आयुष हॉस्पिटल आयुषच बरें तें आयुष हे पळय हांगा सो आज आमचो ड्रायव्हर बरो आहा मरे मस्त ड्रायव्हरान आमकां फास्ट हाडलो आनी आमी बेगीन पावले ए ड्रायव्हर कितें कितें दाखयता आमकां ए बा आई वयता आई वयता खंय आई वयता टाटा कर आयक टाटा कर सो चलो वयता पयलीं पेपर बीन करून घेता बेगीन बीन कितें करपाचें तें फॅशन कितें गो चल या यो चलयता रे आपूण गाडी पळय
हा वयस चलो 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 हा बरें बरें चला चलो चलो सो चलो वयता आमी सो आमचे जाले म्हणजे कितें जालें सदांचेच भशेन प्रोसेस आसता तांचो BP ते सगळें चॅक करता आनी रेजिस्टर केला आतां परत वचोंक जाय आईक वता वॉशरूमान व्हरोंक हाडटा मम्मी आनी मागीर वयतली सो आज आमचें बेगीन काम जालें आयज कोण नासलें फकत आईक आनी मम्मी आयज हॉस्पिटलान म्हणजे त्या वॉर्डान ओपीडीन सो बेगीन जालें आतां मेडिसीन कलेक्ट करपाक जाय फ्रांसीस बायक घेवन बेगीन जालें हॉस्पिटल फुल खाली मम्मीक दाखयलें मागीर आई दोगांचें बेगीन जालें आज जल्दी जायना पळय न्ही तेंचे जल्दी जस्ट आयले आमी आनी कितें जालां ना ह्यो भायर सरला हांव आनी हांव लास्ट बंद करून गेल्लें न्हू फ्रांसीस बीन बायक घेवन गेल्लो मम्मी बीन सकयल दवरलेली आनी म्हाका याद येयनालें हांवें बॅग पॅक घेतलेलें आनी बॅग घेतलें चावी लॉक करून खंय घातलें तें आतां सोदून आतां गावली व्हडल्या बॅगान घातलेली आनी येयली आनी दोगांकूय दाखयलें दोगांकूय टॅबलेटी बीन दिला नॉर्मल मम्मीक लास्ट टायम दिलें तें सगळें तसलेंच दिलां आनी एक एक्स्ट्रा कितें दिलां टॅबलेट आनी आईक तेल दिलां टॅबलेटी दिलां सो कितें दिलां म्हणजे तिका एक 2-3 टायपचे दिला एका बाबा सॉक्सां घातलें ना सो तुमी नोटीस केला आसतलें काय खबर ना तेच्या वयल्यान हांव बेगीन आयन बीन ए बाबा पळय बोट अशें घालता सो खबर तुमकां सांगता आसला तुमी नोटीस केला आसतलें खबर नासलेलें की हांवें हो ड्रेस घातलेलो काडलेलो चोरलेलो म्हणून आयन केलो आनी हांवें डायरेक्ट घातलो आनी म्हाका खबर ना हांवें फास्ट रेडी जालें आनी आमी गेली आनी आयन फास्ट आसलो आनी म्हाका मातसो असो हेगो दिसता म्हणून मारतना हांवें कमी केलें नॉर्मल मारलें हांवें सो हे अशें ड्रेस आहा हो चुरला 3 नाक 2 नाक 3 नाक के घातलेलो सो असो हे जाता म्हणून हांवें मातसो मारलेलो आनी आमी थंय पावले हॉस्पिटलान आयुश हॉस्पिटलान पार्किंग केलें हेंकां दोगांक देंव म्हटलें न्ही हांव देंवतालें आनी हांव देंवतालें म्हणलें मातशें अशें कितें लक्ष केलें पळय पळया कितें जालां पळया दिसता तुमकां पळय तें पिना आरे म्हटलें म्हाका याद येयलें आयन लागून अशें मातशें हें जाल्लें आनी पळय तें सारकें हें सुटलें हें पळय आयन लागून तशेंच आसलें आनी तें ओडलें दिसता कपड्यांनी फूल हें जालें आनी मागीर बरें जालें हांवें स्कार्फ घातलें स्कार्फूय म्हाजो न्हू हेजो सेम कसो कलरचो कसो आसलो म्हणून बरें जालें आनी मागीर कितें केलें कशें वयतलें आरे तें म्हटलें फ्रांसात हांव म्हटल्यार कशें वचूं म्हाका टेंशन येयलें कितें करूं आनी स्कार्फ आसलो तो असो बेश्टो दवरलो बायच्या आदी स्कार्फ घेतलेलो असो देवलो आनी तसोच मागीर हॉस्पिटलान गेलें फ्रांसीस येवन आसलो न्हू भितर बायक घेवन आसलो तो सो ताका खबर नासलें खंय कितें तें हांवूच गेलें आनी तें जालें आनी आतां फ्रांसीस म्हणलें पणजे या सोमतें स्टारा बीन ती कितें उरला डेकोरेशनचें घेवन येवया तशीच भायर सरलेली आसतना सो म्हाजें पिन म्हणून आतां म्हाका परत आतां कितें जालें चेंज करपाक जाय सो चेंज करता आनी वयता आतां पॅन्जीम डेकोरेशनाचें सामान हाडपाक आनी आयज आमचें सारकें बरें जालें कामाक कोणूच नासली तर आई आनी मम्मीच दिसता फूल हॉस्पिटल खाली आहलें एकूच ओपीडीन धाडलेलें पळय ते एक पेशंट गेल्लेलो तें जालें की मम्मीच्या आईचें आनी तें जालें की आमी रोखडें मेडिसीन घेवन येयलें मेडिसिनाकूय 2-3 जाणांच आसलीं कोण सो थंय बेगीन जालें सगळें येयलें आमी गेल्लीं कितले बजे जायता न्हू 3 बजे जाय हें आसा ना 3 मातशें पयलीं गेल्लीं दिसता आमी न्हू 2:30 काय 3:45 अशें कितें गेल्लीं आमी वचून येवन परत घरा 5:00 पावलीं इतलें बेगीन सगळें जालें आमचें ए पळय हे म्हाजें वॉलेट काडटलें आनी सगळे कार्ड्स बीन शेणयतले हें चोडूं मोम न्हू चेंज करता आनी आमी भायर सरता कितल्या फास्ट रे भायर सरलें हांव परत कपडे चेंज केले 5:15 जाली 5:15 सो बेगीन 5:00 पावल्या 15 मिनटान म्हणजे हांवें ड्रेस बीन चेंज केला आनी आतां वयता हांवें चेंज केला म्हणल्यार फ्रांसाक मॅचींग जाता म्हणल्यार पळय फ्रांसाचो शर्ट पळय ओहो आनी म्हाजें मॅचींग पळय बाई मातशें मॅचींग आहा वायट बायचे चेंज बीन करना पूण हांवें तरी पूण ते लॉंग स्लीव्स बीन अशें घेतला येता समज लेट जालो तर मे बी चेंज करपाचें सो आतां आमी न्हू गाडयेनूच बसला आनी फ्रांसीस गेला मातशें हांगा बस स्टँडार आहा आमी आतां पळयला पॅन्जीम बस स्टँडार फ्रांसीस म्हणटालो तुका अशें पानीपुरी शोपरी बीन कितें हाडून दिवं काय म्हणून फुडल्यानूच आहा गाडो पळय हांगासर सो पॅन्जीम बस स्टँडार आहा आतां आमी पार्किंग केलां फ्रांसीस गेला भितर मातशें कितें काम आहा ऑफिसाचें सो तो गेला आनी बाय न्हिदला म्हणून हांव हांगाच रावला आनी एक्चुली हांव वचपाचें नासलें आमी हांगा रावला आनी येयली की मागीर आतां मार्केटान वयतलें पॅन्जीम मार्केटान सो पॅन्जीम मार्केटान पळोवया कितली गर्दी आहा आनी कशें खूब गर्दी आसतली सो तरी सुद्दां पळोवया कशें कितें तें थोडें कितें डेकोरेशनाचें सामान घेवपाक जाय स्टार्स बीन ते घेवन मागीर आमी डायरेक्ट वयतलीं पळय आतां काल वचपाचें आसलें कालूय लेट जालो म्हणून काल आमी स्कीप केलें घासत न्हिदयलो स्कार्फ घोटलेलो एसी आहा म्हणून फ्रेंड्सान खंय हाडला पळय आमकां पॅन्जीम
फेरी अजून आहा मरे इतले लेट फुल सोपा हा म्हाका दिसता संडे पर्यंत आसतलो हा होय केन्ना पर्यंत अजून आनीक रे इतले दीस फुल फेरी बोलला मरे कोणाक येवपाचे जाल्यार अजून फेरी चान्स तुका येवंक चान्स ना फुल ट्राफिक आहा हांव एक बरें पिशें जाला पळोवन हांगासून सो फेरी बोल्ला सारकी आनी फ्रेंड्स व्हरना खंय म्हाका फ्रेंड्स हांगासरूनच घेवया स्टार आनी तुका Decoration चे. पार्किंग आनी तू वयतलो कसो सो आमी आतां जस्ट पावला पॅन्जी मार्केटान आनी खंय वयता रे पयलीं तूं पयली चाव पिवया पयलीं कितें खावता आमी भूक लागल्या फ्रेंड्साक आनी बायकूय कितें बरयता थंय बसोन आनी मागीर मार्केटान वयतली फूल स्टार बाबा स्टार खंय रे स्टार रे खंय रे सो चलो पळयता कशें कितें आहा तें म्हाका कितें घेवपाक जाय तें घेता आनी वयता हांव हांगा पळय सगळ्याक भरला थंय पळय स्ट्रीटाचेर सुद्दां सगळे हेजे सांताक्लॉजाचे आनी हे पळय डेकोरेशनाचे हे पळय फ्रांसीस सो फ्रांसाक डेकोरेशनाचे घेवंक जाय आनी स्टारां जाय बारीक बारीक स्टारां इतलीच घेवंक शकता फ्रांस आमी ती हांगा लायला ती ऑफिसान लावपाक हांव हांगा पळय सगळ्याक स्टारां सगळें डेकोरेशनाचें सामान चलो आमी वयता मागीर पळोवया मेन हांगा उडपीन आनी मेन हांगा तांचे न्हू हे न्हू मसाला डोसा ते खातालो फ्रांसीस पूण आयज कितें घेतला पळय समोसा आनी कितें घेतला चना मसाला आनी म्हाका हांगासर मिरची आवडटा तांची पूण हांवें इडली घेतला इडली सांबर तेगे बायक मातशी इडली बरोवपाक गावता म्हणून हेजी कितें जालां बंद जालो तुजें बिरा ताका मातशें न्हू रायम्स लावन दिल्ले ताका रायम्स म्हाका बेश्टें दाखयला मागीर बसोंकूय दिवचें ना म्हणून सो चलो खाता आमी आनी मागीर भायर सरता च्या पिता आनी तू समोसा घातलेले हां ना हांव हें खातलें हे इंची न्हू मिरची बरी आसता सारकी फ्लफी पण आयज बरी ना बरी चलो बरें हा चना मसाला सो हांगा आमी च्या केल्ली न्हू हांगा आमची हांगा यूट्यूब फॅमिली गावली पळय आनी बाय पळय तांचे बायचो आतां मूड ऑफ जाला आमच्या बाबा बाय कर हाय कर धाडा खंय वचना रे हाय कर मोड ना आतां उद्याच्या बसलेले न्हू ते कशें फ्रांसीस वयता म्हणून दर सो हांगा आसा गावले मारे ना न्ही बाय ताजे बाय हाय कर रे हांगा हाय कर हाय आतां हाय खंय थंय हाय बाबा आणि ताजे मतान जाऊया सांगा शॉपिंग क्रिसमस शॉपिंग आम्ही त्याच खातीर येयल्ली थोडेशा बाय बाय आमी वयता ओके आमी वयता तुका खावपाक दितले ते मामाची जाली ओके कशी करून खाता आमचे तशें जाता न्हू आमच्या बिरांची मागीर गोयले म्हणटकीर कशें जाता बाय बाय कर बाय 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 टाटा मी चल तुझ्या मैत्रिणीचे नाव आहे ओके चल बरें चल बाय बाय चल बरें ते पळयत रावला चलो ओके चल चालें हांगासर हे पळय बाय तूं करना मरे तूं बाय करना बाय कर बाय कर मरे बाय कर तशें करना सो थंय हॉटेलान गेली तेन्ना आमकां आमची यूट्यूब फॅमिली गावल्ली मारिना बीन आनी भायर सरता थंय आनीक कोण बसलेली सो तिवूय अडकिताली म्हणजे ती खावताली पिताली न्हू म्हणून हांव आनी उलोवपाक वचना डिस्टर्ब करना हांकां आनी तांचे कडेन बेबी आसले दिसता धाकटे सो हांगा सद्या ऑफिसांनी रावपाक जाय न्हू धाकटे स्टार्स बीन हे बरें दिसतलें न्हू रे कसले घेवया मिक्स बॅग घे कसलेंय घे सो आतां हांगा सद्या शॉपिंग करता आनी भायर सरता सगळ्या थोडे मार्केटानूय स्टारां बीन पळयतले हांगा थोडे पळयता ते बाय स्टार कसले जाय सांग स्टार कसले घेवया रे पळय कशें कितें बरें दिसतलें फ्रांसीस कन्फ्यूज जाला सद्या कितें घेवपाचें तें हां तें घे सो रावंड घेता हांव घरा खंय लावया तो पयलीं सांग खंय लायतलो तूं हे म्हाका हे आवडलेलें हे नाका मिक्स हेज्या हां सो आतां आमी येयला मार्केटान सारकें पळय हे घेवपाक फूल हांगात चडशे घेता आमी दिवाळीचे सुद्दां हे आकाश दिवो तुका जाय ते घे फूल कितें जाय तें सगळें भरलां सगळें तुका वरायटी कितें जाय पळय सगळें गावतलें 2-3 शॉपां हांगा स्टार्टींग एंट्रन्साचेर जाता स्टार घेवन बाबा स्टार रे
कितें घेवया फ्रांसीस फूल बिजी शॉपिंग करपाक सो बेल सोदता आनी कितें कितें सोदता खूब आहा कितें कितें पळोवपा सारकें हें आनी कितें न्यूच येयला हेका उनो हो फूल सेट दिसता न्ही हे फूल सेट न्हू सो ऑलमोस्ट जालें आमचें शॉपिंग आतां वयता बाय तुमी हांगाच बसा रोखडें येता जालें आमचें क्रिसमस शॉपिंग हें फाटल्यान सगळें भरलां सो आतां हांव मातशें न्हू बायक तेल हाडूंक वयता तेका तेल आतां हें लायता डबल लायता फूल बॉडीक लायता फकत तकलेक लागून तेका जाय पडटा सो काबार जाला कोकोनट म्हणजे हांव काबार जाना काबार जावपाक पावला म्हणून घेवन येता न्यू मार्केटान वयता आतां तुमी हांगा जाल्यार वयशी म्हाका ड्रायव्हर तुजो तो धड न्हू वचोंक लायट बीन मारता ए बाबा कितें करता रे कितें करता रे मारतलो बाबा आमकां पळय लायट सायड बाबा तशें करना चे बाय बाय मम्मा बाय बाय हांव तूं उलयता रे बा सो न्यू मार्केटान येयल्या पळय गर्दी कशें सो आत्तां मातशें डिफरंट कशें घेतलें आनी तांदूळ पळोवया कशें गांवठी उकडे आनी तेल एक हें गावलें हांगा काण्णां हांगा फूल पॅकेट घेवन बसलां आनी लवसूण तर पळय कितली मोटी आहा सो मोटी हांव ना सोमतें घेवपाक गेलें सगळें जालां ऑलमोस्ट ह्या सायडीक पळय मार्केट कशें भरलां सो डन शॉपिंग जालें म्हजें आतां भायर सरता सो आमी घरा बीन पावली बायक बीन हांवें सगळें हें करून ते बायचें सगळें बरोवपाचें बीन तें सगळें केलें आनी आतां हांव फ्रेश जावन घेता आनी तुमकां सांगलें हांव सांजचें सांगतलें म्हणून कितें गुड न्यूज आसा तो सो लास्ट विडीओ तुमी तेन्ना पयला आसतलें म्हाजे कितें ऑरिजिनल डॉक्युमेंट्स मिसप्लेस जाले खंय तर गांवांत नासले आनी म्हाका सारकें टेंशन जाल्लें सो आज सकाळचें कितें जालें आमी सगळें सोदलें तें आनी हांवें खंय न्हू लास्ट टायम खंय वयतालें तेन्ना हांवें एक फोल्डरान घालून व्हेल्लेलें आनी तो फोल्डर हांवें सगळे डॉक्युमेंट्स होता पळय थंय दवरून आसलो बायच्या हाती हांवें खंय तो काडून दवरलेलो तो म्हणजे टेबलाच्या ड्रॉवरान दवरलेलो सो म्हाका तो गावलो आनी तितून म्हाजे ते ऑरिजिनल डॉक्युमेंट्स आसले सो थँक गॉड नाल्यार म्हाका परत इतले त्रास जावपाचे ते करपाक बिरपाक आनी आतां सद्या तें काम म्हणजे म्हाका जाय आसलें तें सारकें अर्जंट सो तें सगळें जालें सो बरें जालें थँक गॉड म्हटलें आनी पळय मी आमचें ब्लॉग एंड करता हय पळय बाबा एंड कर रे सो ब्लॉग हांगाच एंड करता नेक्स्ट ब्लॉगार मेळया टील देन टेक केअर बाय गुड नायट बाबा बाय बाय कर बाय बाय कर ओके तें कितें सांगता खावपाक जाय तेका ओके बाय 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 मॅरी क्रिसमस एडवान्स म्हण